कदंबाचे नवे 42 बशींचे सोमारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तावण केले। ह्यो सगळ्यो बशी आंतरराज्य मार्गार घालतले। सध्या आंतरराज्य मार्गाचेर चलपी बशी गोंयच्या वेगवेगळ्या मार्गांचेर चलतल्यो। फुडल्या म्हयन्यात महामंडळ आनीक बसी घेवपाचें आसा। बसी रिप्लेस केले ते इंटरसिटी जो अवेलेबल जातले लोकल हांकां आयडिया की लोकल हाका इनफ आसूंक जाय क्वॉन्टिटी sufficient transport facility आसपा खातीर चालू केला। These 42 will be replacing most of the old buses which are already out of circulation. So आशिल्ले रूट येतले स्ट्रेंथन फुडल्या राउंडाक येतले ना लेडीज स्पेशल चालू करता। रिलायन्सा कडेन PPA आसा मेरेन तांची वीज घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। मात ही वीज CNG आसतली, नाफ्ताची न्ही। रिलायन्साची नाफ्तावेली वीज सरकाराक 13.5 रुपये युनिट इतली म्हारग पडटाली म्हूण ती घेवप सरकारान उणें केल्लें। आतां गोंयांत गेलाची CNG लायन आयिल्ल्यान रिलायन्स गॅसावेल्यान वीज करतलें। ती सरकाराक 8.5 रुपयांनी पडटली आनी ताचे सुमार 57 कोटी वर्साक वाचतले असो अदमास सरकारान केला। वीज मंत्री मिलिंद नायकान विधानसभेत ही म्हायती दिली। Speaker sir, in the August House, while discussion on the subject matter during the question hour, it was announced that due to high financial burden on the state exchequer, the government is contemplating on stopping of purchase of costly power from RIL generated using naphtha as fuel, which works out to averagely 13.53 per unit with immediate effect from 1/4/2013. This was necessitated to adhere to the Joint Electricity Regulation Commission regarding tariff order issued in July 2012. Subsequently, RIL has given a proposal to shift over immediately to regasified liquefied natural gas and have now offered to supply power to Government of Goa at a rate of rupees 8.58 per unit instead of existing average rate of 13.53 per unit. The total annual saving of this account would be around rupees 57 crores. Taking into consideration the required infrastructure to be created to cater to 73 number of RIL direct consumers besides the Murmugaon Port Trust, in case we stop the purchase of power from RIL, we would take a minimum of 3 to 6 months. Hence, it is proposed to accept the offer of RIL to supply power to Government of Goa at a rate of rupees 8.58 per unit up to the expiry date of the PPA. पणजेचे मार्केट 2 दिसां भितर चकाचक करतले अशी घोषणा नवो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन सोमारा मार्केटाची पळोवणी केल्या उपरांत केली। महापालिकेचो आयुक्त संजीत रॉड्रिग्स आनी मार्केट कमिटी बरोबर सोमारा महापौरान मार्केटाची पळोवणी केली। 2 दिसां भितर मार्केट जाग्यार घालपाचो आदेश मार्केट निरीक्षकांक दिला। चौकशी अहवाल मेळ्ळे उपरांत बेकायदेशीर दुकानां बळकावपी लोकांचेर कारवाय करतले अशें महापौर आनी आयुक्तान उलोवन दाखयलां। On the cleanliness front, we will start from tomorrow. From any sort of violation in terms of blocking of passages, blocking of pathways here, some cleanliness, plastic, these drives will start from tomorrow. Inquiry is going on. Government has appointed inquiry officer. Let a report come and you see how heads start rolling. We mean action. We'll give them 2 days time, then you see the action. And nobody will help anybody. कला लोक कोण टायल्सिंग करपाक टायल्स करपाक आनी क्लिननेस करपाक थोड्यांनी आपले कितें गार्बेज उडयल्या ते लिफ्ट करपाक थोड्यांनी कोणा सामान भायर दवरलें ते लिफ्ट करपाक इन्स्पेक्टर आमचो अजून कांय करिना ताका दिसना तो फक्त वॉर्निंगूच दिता सगळ्यांक तो कांय एक्शन घेयना ताका एक्शन घेवपाक आमी हें केलां टायम लिमीट 2 दीस ताका सांगला 2 दिसां भितर क्लियर कांय करना इन्स्पेक्टराची एक्शन घेतल्या We have gone to the sales tax department. They have done a survey of how many people have VAT registration. We have gone to the electricity department. They have issued notices to people who have illegally tapped electricity. We have gone to the labor department. They have also issued notices whether they have permission under Stocks and Establishment Act. We are trying to garner all sorts of information. Action is coming. So many notices have gone on. The traders have to reply whether they are following the law or no.
गोंयच्या म्हत्वाचे पुरातत्व आनी इतिहासीक सुवातेच्या वळेरेंत आनीकय कांय सुवाती घेवपाची तयारी सरकारान दाखयल्या. सध्या वळेरेंत 51 सुवाती अधिसूचीत आसात. कदंब राजमार्ग किल्ल्याची राखणेवणत 70तल्यो कांय सुवाती अशे कांय सुवातीची तातूंत भर पडूं येता. हे खातीर वावुरपी सरकाराचे खासा समितीक आमदारांनी नवे सुवाती विशीं सुचोवण्यो करच्यो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयलां. प्रतापसिंह राणेन हो प्रस्न काडिल्लो. गोंयचे किल्ले एक एक करून सारको करपाक घेतले अशेंय पर्रीकारान म्हणलां. There are a number of statuettes which we Hindus worship, beautiful carvings, but because of certain political, in those days, and religious regions, they were removed and kept in different areas. ते एकठांय हाडचे, तेचे म्युजियमान दवरचे बरे आसात जाल्यार आनी तेचे कितें तरी वयलेवाट लावंक जाय. So I think we need to preserve at least some of them. So I will definitely do it. I just want to know whether there's going to be any increase in this or a review of this list. आणि 2 लक्षांत हाडून दिल्या. एक म्हणजे राजमार्ग कदंबाचो आनी दुसरो हे आसा पळय दर्याची वेळ आसा थंय रिटेनिंग वॉल फोर्टाची जी आशिल्ली ती त्यो दोनूय गजाली भितर घेतलेल्यो आसा. आनी कितें आसा जाल्यार सांगचें ना. जर कोणाक ह्या संदर्भात कितें करपाचें आसा जाल्यार एसेंब्ली आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स रायट ऑन द फर्स्ट डे that we are going to form committees of MLAs to consult with the minister under the chairmanship of minister to suggest different ideas they have. कोणाक इंटरेस्ट आर्किओलॉजी कमिटीचेर ऑपरेशन लीडर आनी बाब विष्णू काकूय घेता. As the government has said, the plans to restore the protected monuments. In fact, in my constituency, in Korjuan, there's a fort which was constructed by the Portuguese in the 17th century. Whether there any specific scheme that the government has evolved for the purpose of restoring and developing the Korjuan fort. 12-13 फोर्ट आसात. तातले हळन आनी शापोरा हे 2 अंदूच्या वर्सा घेवपाचे ठरल्या. सो वर्साक 1-2 चालू केले जाल्यार ते कंट्रोलान उरतले. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.